युवा शक्ती, नारी शक्ती आणि किसान आणि गरीब कल्याण ह्या चार चाकांचेरूच भारताचो तशेंच गोंय राज्याची उदरगत चल्ली आसा अशी तुस्त भाजपाची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी देप हाणें केली। तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या सरकारान लोकसभेत तशेंच विधानसभेत 33% आरक्षण दिलां ही खूब बरी गजाल आशिल्ल्याचें पल्लवी देपोचें म्हणणें। मजगतीं मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस पक्षाचेर टिका केली। युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण या चार चाकाचेर आम्ही पळयलां गोंयचे आणि भारताचे विकास जाल्ले आम्ही सगळे पळयलां। मोदीजींच्या सरकारान बायलांक सशक्तीकरण आणि पूर्ण पाठिंबो दिला आमकां। तुम्ही पळयलां लोकसभेत आणि विधानसभेत 33% आरक्षण रिजर्वेशन तांणी जाहीर केल्लें आसा। ही खरीच बरी गजाल आणि आमकां खबर आसा की बायलां खंयच्याय क्षेत्रांत सदांच फुडें आसात। ती सगळे घर सांबाळून ती खंयच्याय क्षेत्रांत आसूं, ती शिक्षण क्षेत्रांत आसूं, ती पायलट आसूं, ती दोतोर आसूं, ती आदवोगाद आसूं, खंयच्याय क्षेत्रांत तांणी सदांच उदरगत केल्या तें आमी पळयलां। आनी भारतीय जनता पार्टीन बायलांक सदांच सन्मान दिला, सदांच सन्मान दिला। आम्ही सदा म्हणतात की आवय जी भुरग्यांक जी त्रास काडटा तिका सदांच आमी सन्मान दिवपाक जाय। सगळ्या आवयांक आमी सन्मान दिवपाक जाय। 700 कोटी रुपयाची नोटीस काँग्रेसीक गेल्या इन्कम टॅक्साची, कितली 1700 कोटी रुपया। आनीक आतां शटर ओपन करतना कायरचे शटर बंद, काँग्रेसीचे दुकान बंद जाले आणि जे आपल्या पक्ष सांभाळूंक शकना, ज्यांच्यानी आपलो IT रिटर्न फायल करूंक शकना, अशा पद्धतीची काँग्रेस पार्टी ही देश कितें चलयतली। अरे भारतीय जनता पार्टी एका देश प्रथम, राज्य प्रथम, द्वितीय पार्टी आणि तृतीय आमी आसा, अशा पद्धतीन भारतीय जनता पार्टी आमी स्वता खातीर काम करिना। ही पार्टी जर काम करता आसत जाल्यार देशा खातीर